नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो। काणकोणच्या नुस्तेकांनीच्या बलात्कार आणि खून केशीत 51 पोलीस सोदतात पुरावे, मात हाताक कांयच लागूंक ना। खुन्याचे फिंगरप्रिंट्स पुरावोय ना। काणकोण बिल्डिंग दुर्घटनेक म्हयनो, बिल्डर फरारी, कांय अधिकारी मुक्त, सोपिल्ले आणि जखमी जाल्ल्याच्यो फामिली रावतात। लुकसाण भरपायेक सरकाराकडेन ना जाप। सर्व्हिस गॅरंटी कायदो बुधवारासावन लागू, 14 सेवांचो कायद्यांत आस्पाव। मुख्यमंत्री म्हणटा लोकसभा वेंचणुके उपरांत उरिल्ल्या सेवांचो करतले आस्पाव। वास्को ल्हान चलयेचे बलात्कार केशीत गोंयकारांचे फिंगरप्रिंट सीबीआयक दिवंक हायकोर्टाची स्थगिती। जेएमएफसीच्या कोर्टाच्या आदेशाक केंद्रीय नियोजन मंत्रालयाची हरकत। प्रशासकीय कारभारांत 1 जुलै सावन कोंकणी आणि मराठी वापरपाक सक्ती। पणजे राजभास संमेलनात मुख्यमंत्र्यान दिलो आदेश। आदलो क्रिकेटर राज्यसभा खासदार सचिन आणि नामनेचो विज्ञानिक CNR रावाक भेटयलो भारतरत्न पुरस्कार। भारतरत्न घेवपी सचिन पयलो प्लेयर। खबरो विस्तारान। काणकोणच्या नुस्तेकांनीच्या बलात्कार आणि खुनाच्या केशीत 51 पोलीस पुरावे सोदतात, पूण अजून मेरेन तांच्या हाताक पुरावे लागिल्ले नात। पीडित विजया पागीच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टात तिचेर बलात्कार करून खून केला हे स्पष्ट जाला, मात आरोपीच्या हाताचे फिंगरप्रिंट्स पुलिसांक मेळिल्ले नात। खुनी मेळूंक नाशिल्ल्यान 5 दीस जाले विजया पागीची कूड निमणे संस्काराची वाट पळयता। काणकोणा विजया पागीच्या खुनाचो तपास करपाचे मोठे आव्हान क्रायम ब्रांची मुखार आसा। क्रायम ब्रांचीचो पुलीस अधीक्षक कार्तिक कश्यपाच्या फुडारपणाखाला 51 पोलिसांच्या पंगडान चौकशी सुरू केल्या। मंगळारा हे टीमीन काणकोणा तारीर राजबाग वाठारांतल्यो सगळ्यो सुवात्यो पुराव्या खातीर उस्तून काडल्यो। चौकशी करपी टीमीन थंयच्या रानांत पुरावे सोदले, तशेंच कांय थळाव्यांकडेनय आरोपींचे वळखीविशीं चौकशी केली। विजया पागीचेर बलात्कार करून उपरांत तिचो खून केला म्हणपाचें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टावेल्यान स्पश्ट जालां, पूण फॉरेन्सिक रिपोर्टांतल्यान पुलिसांच्या चौकशेक जाय तो आदार मेळना। ह्या रिपोर्टांत पागीच्या आंगावेल्यान आरोपीचे कसलेच पुरावे मेळूंक नात। विजयाचे सामान वा थंयच्या वाठारांतल्यान आरोपीचे फिंगरप्रिंट्स वा कसलेच पुरावे अजून मेळिल्ले नात। बलात्कार करतना आरोपीन गर्भनिरोधक वापरिल्ले। गुन्यांव घडिल्ले सुवातीर त्या गजालीचे पाकीट आनी तसले वापरूंक नाशिल्ले सामानय मेळ्ळा, पूण तांचेरय कसलेच फॉरेन्सिक पुरावे मेळूंक ना। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण लागसरच्या रानांत गर्भनिरोधक मेळ्ळ्यात, पूण तांचो केशीकडेन संबंद आसा वा ना ते अजून कळिल्ले ना। विजया पागीचो खून जावन 5 दीस जाले। खुनी सापडमेरेन कुडीचेर निमणे संस्कार करपाक काणकोणकार तयार नाशिल्ल्यान विजयाची कूड अजून हॉस्पिसियोचूच आसा। इतले मजगतीं काणकोण पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हरून हायवे आडावन आंदोलन करतल्यांक मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या। असल्या आंदोलनाक लागून चौकशेन आडमेळी येतात। तपासान आडमेळी हाडटल्यांचेर कारवायेची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या। Police is investigating. If someone wants to try to make political, he will have to face the consequence of it. हांव आतांच सांगता, आमी सोसून खूब घेतले। इन्व्हेस्टिगेशनच्या दिसा 200 लोक पुलीस स्टेशनाचेर, दुसऱ्या दिसा 400 लोक पुलीस स्टेशनाचेर, तिसऱ्या दिसा बंद। केन्ना इन्व्हेस्टिगेट करतले पुलीस? लेट दोज पीपल हू थिंक दॅट एजिटेशन कॅन सॉल्व प्रॉब्लेम ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्रायम बी क्लियर दॅट इफ दे गो और कम ऑन रोड देर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन. I have directed very clearly that use any section you want, preventive section, pick them up and send them to Agwad. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, महेश गाडे आणि दिनेश करपे। काणकोणा बिल्डिंग कोसळून म्हयनो जालो, मात कितलेशेच प्रश्न अजूनय तश्शे आसात। रुबी रेजिडेन्सीचे दोनूय बिल्डर अजूनय फरारी। घडणुकेक जबाबदार कांय सरकारी अधिकाऱ्यांक जेरीचे वारे लागना। घडणुकेत सोपिल्ल्या आणि जखमी जाल्ल्याचे फामिलीक लुकसाण भरपाय ना। घडणुकेत जीव गेल्ल्याच्या प्रश्नांच्यो जापो सध्या ना सरकार, ना थळावे राजकारणी आणि ना क्रायम ब्रांचीकडेन आसात। हेच पुलिसांनी तेजपालाच्या केशीत दाखयल्ली कळाशी गेली खंय हो प्रश्न। काणकोण बिल्डिंग दुर्घटनेचो तपास काणकोण पुलिसांकडल्यान क्रायम ब्रांचीक दिला, पूण तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल घुसपल्ल्या लैंगीक अत्याचार केशीत क्रायम ब्रांचीन जे प्रमाण तपास केला तशी कामगिरी हे केशीत दाखोवंक पुलिसांक जमिल्लें दिसना।
हे केसींतले मुखेल आरोपी भारत डेव्हलपराचे संचालक प्रदीप सिंग बिरिंग आणि जयदीप सेहगाल फरारी आसात. ही केस आपणे क्रायम ब्रांचीक दिल्या. कितें ते क्रायम ब्रांच पळयतली. आपली जबाबदारी सोंपल्या आनी बिल्डराक एक ना एक दीस अटक जातली अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार उलोवन दाखयता. हांव सोदता चीफ मिनिस्टर वचून एक्युजांक सोदीत भोंवता. I have given them free hand. Ask them if no free hand is there. करतात ते खंय वतलो इतली तुका चिंता कित्याक करा. He'll net him somewhere. It may take some time. तातूंत भर म्हूण पालिका अभियंते अशांक नायक गांवकार आनी अजय देसायाक अटक जावंक ना. हायकोर्टान तांचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारला आनी JMFC कोर्टान अजय देसायाक अटकपूर्व जामीन दिवंक न्हयकार दिला. पुलीस आपलें काम करतात अशें थळावो आमदार रमेश तवडकराचें म्हणणें. जे अनेक जण कल्प्रीट आशिल्ले की तांकां अरेस्ट केल्लें गेल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्टर अरेस्ट कस्टडी आसा. मागीर तुगेले 2 ऑफिसर कस्टडी आसा. की बिल्डर जे आसा फरारी आसा की त्यामुळे ते अजून सापडना. पण त्याच प्रमाणे पुलीस वेगवेगळ्या भागांक दिल्ली किंवा बाकीचे ताजी आस्थापन खंय आशिल्ली ती वचून ताजी चौकशी करपाक दृश्टीकोनांतल्यान काम जाल्लें आसा. पण प्रामुख्यान 1-4 जाण त्या केसीक जे आज अरेस्ट करून तांकां हातूंक कस्टडीक सुद्दां आसात. बिल्डींग दुर्घटनेत मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलीक आनी जखमी जाल्ल्यांक लुकसाण भरपाय दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्र्यान केल्ली. पूण मरण आयिल्ल्या कांय थळाव्या कामगारांक सोडल्यार हेर कामगारांच्या फामिलीक लुकसाण भरपाय मेळपाची आसा. जखमी जाल्ल्या कामगारांक 3001 रुपया दिवन आपल्या मूळ घरा धाडले. तांच्या थळाव्या अधिकारिणी वरवीं लुकसाण भरपाय मेळटली अशें उतर ह्या कामगारांक दिल्लें. दुसरे वटेन रुबी रेजिडेन्सीच्या कामगारांच्या झोपडपट्टी लागसार एक नोटीस लायल्या. जखमी जाल्ले कामगार सध्या बेपत्ता अशें ह्या नोटिसींत म्हळां. बिल्डींग कोसळिल्ल्यान सुमार 50 कामगार जखमी जाल्ले, पूण फक्त 7 जाणांची नांवां नोटिसींत आसात. I have been working closely with the victims who were injured and the families of the deceased also. So everybody is traceable. If we can obtain addresses for them, so can the government, because they have the records of each and every injured or the deceased. The list that was posted here by the government officials have only 7 names mentioned on them, but there are many other injured that were discharged from the hospital who still require medical and financial help. घडणुकेत जखमी जाल्लो मोहम्मद अजिमाची भलायकी ल्हव ल्हव सुदारता, मात तो उलोवपाच्या स्थितींत ना. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी प्रतीक परब. सर्व्हिस गॅरंटी कायदो गोंयांत लागू जाता. पयल्या टप्प्यांत 14 सेवा ह्या कायद्या खाला येतल्यो. ह्या कायद्या खाला आशिल्ल्यो सेवा सरकारी अधिकाऱ्यांनी लोकांक थारायिल्ल्या मुजतीत दिवच्यो पडटल्यो. उरिल्ल्यो लोकसभा वेंचणुके उपरांत अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां. परवरे तो मिडिया कडेन उलयतालो. मात हे कायद्या खाला फौजदारी कारवाये विशीं कलम 17 आनी 23 सरकारान सध्या चालीक लावंक ना. 14 सध्या आमी आयडेंटिफाय केल्या. कारण आमकां लक्षांत अशें आयलें की ते एक्टाक पयलीं ऑफिसरांक आनी स्टाफाक सगळ्यांक ट्रेनींग दिवचें पडटा. प्रचंड मोठें ट्रेनींग दिवचें पडटलें. प्रोसिजर कितें, कोडल प्रोसिजर दवरचे पडटले. सिटीजन चार्टर्डाक लिंक जावचें पडटलें. तो एक्ट इम्प्लिमेंट करता आसतना सेक्शन 17 ते 23 इम्प्लिमेंट करून ना आमी सध्या. दे आर एडमिनिस्ट्रेटीव अँड अदर इश्यूज including making certain issues criminal and all that. So that has not been implemented as of now. 17 पासून 23 सोडून सगळो ऍक्ट इम्प्लिमेंट केला. तातूंत भितर 1-14 रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डायव्हर्जन सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, NOC to transport a dead body outside India within the state, counter signature on income certificate, residence in panchayat, birth death in panchayat, municipal administration, birth and death, मागीर डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लाय एंड सरेंडर सर्टिफिकेट, न्यू रेशन कार्ड, अश्यो तरेतरे 14 आमी सध्या आयडेंटिफाय केल्या. तातले भितरल्यो 5 1 मार्चाच्यान चालू जातल्यो. उरलेल्यो 1 पासून चालू जातल्यो. मदीं गॅप दवरला हाजे कारण इलेक्शन. 5 रुपया फॉर एग्जाम्पल घाला आमी रुल्सान. ते 5 रुपया इज नॉट फॉर पर्पज ऑफ collecting money, it is for purpose of record. गव्हर्मेंटान फ्री दिले की ना, रेकॉर्ड उरना. 5 रुपया आयले की रिसीट आयली न्ही, विथ रिसीट रिमेन्स द रेकॉर्ड.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.